पारसे ते कोरगांव रस्त्याची चाळण जाल्या, गाडयो चलोवप सोड चलपाक सुद्धा त्रास म्हूण थळावे उलयता। चवथ जाली, दिवाळी आयली, मात रस्त्याची परिस्थितीचेर कोण लक्ष घालिना म्हूण थळावे सांगतात। मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून पारसेकारांक रस्त्याक लागून जावपी त्रासांतल्यान मुक्तता दिवची म्हूण लोकांची मागणी। तेंचे रस्ते मातशे बरे करचे, कित्याक पर्यटन खूब लोक येता आनी सगळ्यांक तेजो फायदो जावचो। आयज गाडयेचें सादारणशें काम करता जाल्यार 25-30 हजाराचे वयर वयता, लोकांचे पयशे वाटावतले। आनी गव्हर्मेंटान हें काम केलें, हें बाबा काम आमचो सरकार आहा तेंचे काम केलें, तेचें एक एप्रिशिएट जाता, बरें दिसतलें। हां, तेका शाबासी दिवपाकूय आमकां मेळटा न्हू। मोस्टली आतां कोरगांव, गावडे वाड्यार थंयसर रस्त्याचे ते खाच्या जाला, तेचे कोरगांवची बॉर्डर सोमते हरमला, ते हळर्णकर तेंच्या घरा कडेन जर पळयशीत जाल्यार सामकेंच रस्ते इतलें उदक, घाण उदक। आमचें तें भुमिका मंदीर आसा, त्या भुमिका मंदिरा कडसून वयलो रस्तो आहा तो झाडून तो हॉट मिक्स घालपा खातीर येयले आनी कितें तेंचें जालें खबर ना, ते गेले परतून। आसलोलोय रस्तो पाड जालो, वाट लागल्या सारकी, गाडयो खंयच्यो येता, आमच्या गाडयांक त्रास जाता। गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें। चाळण जाल्लेली आसा रस्त्यांची, बारशें जर सामकी चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्ते तर गाडये चलोवपाक आमकां जायना, चलपाक सायडीच्यान जायना, अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत परत पळोवचे पडटा। गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले, परत चवथ जाली, आतां तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली, तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा, अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा। आनी हो पारशात गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना। आयज मोर्जेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक, आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा। आनी सीएमान हालींच सांगलां की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोणकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून, तरी सुद्दां ही अजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा, हे फोणकुलां तशींच आसा, पॅचिंग करूंकूच ना। हे रस्तो आमचो पारशासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता, कोरगांव काय तसेच रस्ते आमचे तसेच आहा। सीएमान हेतून लक्ष घालपाचो। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी।